एकाच लावून आमकां यांग टोर्नाडो जाय काम करतले काम करता आनी तूं करता अशें घरान इतका भायर ताका लागून हांगा येवन काम करपाक फोटींग आश्वासन दिवपाचें हे कर्ज जाल्लें आहा बीजेपीचें जावं तें काँग्रेसीचें. आतां बीजेपी म्हणटा आमचो उमेदवार असले आहात की इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणटात आनी एड्युकेशनिस्ट म्हणटात. आतां इंडस्ट्रियलिस्ट जाल्यार तुमी कसली ग्रावंडार इंडस्ट्रियलिस्ट आमकां तुमचो गोंयकारांक फायदो जाला आमकां जाल्यार कांयच दिसना. तुमी इंडस्ट्रियलिस्ट जाल्यार आमचो इंडस्ट्रीज जितले पळय आहा तेजो डेटा तुमचे कडेन आहा. आमचे गोंयकार भुरग्यांक आमकां इंडस्ट्रीन कित्याक काम मेळना हेजेर तुका कितें जबाब आहा आमी कॅन्डिडेटाक विचारतात. इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून तुमी नारे लायतात पूण आमकां गोंयकारांक 1% तुमचो फायदो ना जाल्यार तुमचे अशे उमेदवार आमकां गोंयकारांक कित्याक उपयोगाचे. फकत ना फोटींग आश्वासन दिवपाक हेच केल्लें. आतां हे वास्कोच्या गांवांत आहात आमी शिपयार्ड आहा शिपयार्डाक पयले सगळे गोंयकार काम करताले पूण आयचे दिसा वच आनी हे उमेदवारांनी हे इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणटात ते इंडस्ट्री वचात आनी पळयात हे गोंयकार आमचे गोंयकार भाव आनी भयणी हे शिपयार्डाक कितली कामां करतात म्हण. हे शिपयार्डाक वचून आमी तितले सगळे भुरगे आसतले आमी वचून ते गेटीर दार धाडयतले गोंयकारां पासत. पूण हे उमेदवारांनी केन्ना दार धाडयला. तूं खरें गोंयकारांचे पडलेले आहा गोंयकारांचे जर पडलेले आहा जाल्यार तुमी वचपाचे शिपयार्डाक तुमी इश्यू घेवपाचो. पूण ना फकत ना फक्त नेम सेक यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट आनी एड्युकेशनिस्ट म्हणटात तुमी. कसले एड्युकेशनिस्ट तुमी. आयज आमचें शिक्षण काबार जालां आनी एड्युकेशनिस्ट झेंडे मात तुमी नारे लायतात. खुंयच्या ग्रावंडार तुमकां हें गर्व दिसता आनी उर्बा दिसता आपूण एड्युकेशनिस्ट म्हणपाक. आमचे स्कूल्स आहाय तेंची हालत चोय पूण हें कितें करताय तुमी. तुमकां प्रायवेटायजेशन जावपाक जाय तुमचो बिझनस रॉबी जावपाक जाय आमचे अस्तित्व कारभार करपाक जाय. ह्या भुरग्यांचें शिक्षण जें पळय मेळपाक जाय गव्हर्मेंटाचे इनिशिएटीव आसूंक जाय तो तुमी काबार करताय. नाजाल्यार स्कुलांचेर नदर मारात. फकत ना आयज उठ बसून हे वटेन ते वटेन प्रायवेटायजेशन ऑफ स्कूल जालो आहा तुमी रान करतात ती तो तुमकां खबर आहा. तुमकां नाका हो बारीक समाज आनी मिडल क्लास हे शिक्षण घेवन वयर चडलो नाका. फकत ना तुमी तांकां दबावन दवरपाक जाय. हेच केल्लें आहा तुमी. एमपीडी आहा एमपीडीचेर नदर मारले तुमी कांयच ना. फकत ना इंडस्ट्रियलिस्ट हो टायटल लायतात. कोल रिवोल्टाचो हिंगा आमी ह्या कोला लागून तुमी कितली झगडल्यात. हांव उमेदवारां कडेन विचारतां बीजेपीच्या कडेन विचारतां तुमी ह्या कडच्या लागून कितली झगड इतलो वावर इतलो तो येवपा आहा इंटेक जावपा आहा आमचे कडेन आमकां कॅपेसिटी ना आमच्या पोटा कडेन इतलो कोल आमी हे एक्सेप्ट करपाचे तुमी हे षडयंत्र करतात. पूण हेजे पासत तुमी केन्ना आवाज उठयला वो तुमी तेका दिल्लो आहा. आज कोल रिवोल्ट करपाक पत्रादेवीतून लोले वचपाक फकत ना आरजीबीन हो तोकोस केला. ह्या भुरग्यांनी पांय जोरायले पांयांनी थिंगसान थिंग चलोवन आमी केल्लें आरजीबीन लोकांक अवेरनेस दिवपाक लोकांक जागृताय दिवपाक. हे हिंगाचे केन्ना तुमी सर्वे काडला हेल्थाचो हेल्थ कितले इफेक्ट जाल्लो आहा तो काडला. उमेदवारांक विचारता बीजेपीच्या काडले तुमी तांकां लांग डिजीसीस जालो आहा. तुम पडोन गेला ना तुम लांग कॅन्सर जावं आनी कसलो कॅन्सर जावन मराय. फकत ना तुमकां लांग कॅन्सर जावन लास्ट स्टेजीचेर पासून आहा जाल्यार तूं मोर म्हणपा आहात तुमी. पूण फकत ना तूं यो आनी वोट मार कित्याक तुमी तेंच केल्लें आहा. वोट मारा आनी लास्टा दिसाक वसाय म्हणटा तुमी प्रचार तुमचे आसले जाल्यार वोट मारप तुमकां गरजेचें. कोण घरा वचपा आहात त्या मायग्रंटा पासून सांगतात तुमी. पूण वोट मारात आनी मागीर ट्रेन करून घारोच जाय. फकत ना तुमकां लोक जाय गोंयकार जाय फकत ना तुमकां वोट मारूंक आनी कांय करूं ना तुमी. मरिना प्रोजेक्टाचेर आमचो आमदार उलयला. ह्या मरिना प्रोजेक्टाचेर हांव उमेदवारा कडेन विचारता बीजेपीच्या कितें आहा तुमचें स्टँड कितें आहा. तुमी आहा तूं हे मारिनागे एगेन्स्ट आहा मारिना सपोर्ट करतात तुमी. आमकां जाल्यार दिसना तुमचे स्टेटमेंट थोडे भायर सरतात तुमी फेवर ऑफ मरीना आहात जाल्यार तुमी कसलें बरेपण घेवन कंटेस्टिंगा भितर सरतात गोंयकारांक काबार करून येयल्या जाल्यार आमकां खबर ना. आमकां दिसता वयते ते उठ बसून काबार केल्यात. वास्कोच्या शारांत आल्या वास्कोचे खबर उलयन काबार जावपा नाय. आमचो पोर्ट काबार केला आमचे हेल्थ काबार केला आमचे स्कूल्स काबार केला आमचे सगळें काबार केलां. आनी गोंयकारांक एक विचार तुमकां असलेच जाय कॅन्डिडेट जे तुमची काबार करता बरेपण करतलो आनी फ्युचर जनरेशन जे पळय आहा ते काबार करपाचें हेच जाय. हो हब आमचो इन्कम जनरेट करपाचो वास्कोचो पोर्ट
पूण आयज आमकां कसलो फायदो आहा, कितली जाणां नोकरी आहा, कसलो नांव नेमसेक हो पोट आमकां गोंयकारांक. हेच सांगून हांव देव बरें कर म्हणटा. पूण गोंयकार जागृत जाला आनी गोंयकार आतां निशेध मारतलो. गोंयकार फकत ना RGP बरोबर आहा आनी गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटा पावतलो तो फकत ना. खातीर आनी सात गोवाचे इलेक्शन कशे तरेन हे इलेक्शन पळयतात. आयज आमी वास्को मार्केटान जे आमचे मार्केट विजीट आसा ते आमचो रुबर्ट पेरेरा जो सावथ गोंयचो कॅन्डिडेट आसा तेज्या वांगडा आमी सगळे आरजीचे वांगडी आसा सगळे येयल्ले आसा आनी आयज कॅम्पेन आमी सुरवात केली. ऑलमोस्ट आमचो जो फीश मार्केट आसा तो कंप्लीट जाल्लो आसा. बाकीचे जे मार्केट आसा थंय आमी ऑलरेडी कॅम्पेन केल्ली आसा आनी बरो रिस्पॉन्स जो आसा तो आमकां मेळिल्लो आसा. आयज गोंयकार जे आसा ते ह्या जो BJP जावं काँग्रेस आसा हेंचेर विटलेले आसा. हेंच्यांनी जी अंधाधुंदी केल्ली आसा हेजेर विटलेले आसा. आतां तुमी पळयता आसतलो वास्को भागान, वास्को भाग म्हटल्यार एक खरें म्हटल्यार आमचो बिजनस हब म्हणूंक शकता आनी पोर्ट हब आसा. आनी पोर्ट हब आसल्या कारणान हांगा खुबशे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय आसलें. मात त्या लेवलाचेर हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाल्लें ना. आतां तुमी पळयता आसतलें हांगा शिपयार्ड आसा, हांगा MPT आसा, हांगा एअरपोर्ट आसा. ह्या टोटल जो तालुका आसा हो तालुकान मेजर जे सेक्शन आसा ते खंय ना खंय हांगा त्या लेवलाचेर एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय. सेंट्रल जे जॉब्स आसा हे ह्या भागांत चड आसा आनी गोंयांत खंय ना खंय गोंयचे जे डिफरंट आमचे तरणाटे आसा जे काम शिकोवन पास आवट जाल्ले आसा तांकां हांगा खंय ना खंय धंदो जावं काम मेळपाक जाय आसलें. मात तें आतां आमकां दिसून येना की कांय चडशे मायग्रेशन जाल्लें आसा आनी भायले लोकांक चडशे हे जाल्ले आसा. आनी आमचे जे दोनूय MP आसले ते दोनूय MP फेल जाल्ले आसा. जावं श्रीपाद नायक जावं सारदीन जो एक काँग्रेसीचो आसलो, एक BJPचो आसलो. आनी अशी जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसा हें खूब हांगा खूब प्रमाणान करपाक शकता, आनीकूय वाडोवपाक शकता. पण ते आजून पर्यंत तेजेर भर दिना. आतांच आमी मार्केटान गेल्ले, फीश मार्केटान आसले. फीश मार्केटान आमी पळयता ते आयज खरेंच सामके बेजार जाल्ले आसा. कारण जे फीश मार्केट रेडी जावपाक जाल्लें आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं फीश मार्केट आजून पर्यंत रेडी जाल्लें ना. आनी तांकां परत परत सांगता फीश मार्केट जातलें आनी तांकां आयज हांगा हाडून बसयल्ले आसा. आतां तुमी पळयता आसतना हांगा प्रॉपर तांकां जी सिस्टम आसपाक जाय फीश मार्केटाची ती सिस्टम सारकी ना. तशेंच कितलेशे वास्कोचे बाबतींत जे इश्यूज आसा हे वाडत चल्लेले आसा.